मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन केले जुवारीच्या केबल स्टेट पुलाच्या निमण्या पावण्याचे उक्तावण. 24 डिसेंबरा सावन लोकांचे सेवेत अख्खोच्या अख्खो पूल. फातोर्डा मडगावच्या इलेक्ट्रिकल शॉपाचेर लीगल मेट्रोलॉजीची धाड. सुमार 10 लाखांची डुप्लिकेट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ताब्यात. नावेलच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चीत पहिलेच खेपे जातले भुरग्यांचे फेस्त. जागृताय आणि वैचारिक गुंतवणूक करप हो फेस्ताचो मुखेल हेत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वर्सा आदी जुवारीचो नवो पूल कांय प्रमाणात उक्तो केल्लो. एका वर्सा उपरांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन आयज केबल स्टेट पुलाच्या निमण्या पावण्याचे उक्तावण केले. हो भाग 24 डिसेंबरा सावन लोकां खातीर उक्तो करतले. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. भोमा वचून थळाव्या बरोबर हायवेच्या संदर्भात व्यवस्थित उलोवणी करूनच फुडली पावलां उबारात. आरजीपीन एसटी कमिशनाक विनवणी केल्या. आयुक्तान ती मानूनय घेतल्या. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले. भोमा सरकारी अधिकाऱ्यांनी येवन सर्वेक्षण सुरू केले. तेका थळाव्यांनी विरोध केलो. देखून पुलिसांनी बळजबऱ्या आंदोलनाक सरपंचा सय उखलून कुळे पुलीस स्टेशनांत व्हेले. तेतून एसटी कम्युनिटीचेय लोक असले. हे घडणुके उपरांत आरजीपीच्या मनोज परबान एसटी कमिशनराची भेट घेवन निवेदन भेटयले. आपली टीम घेवन येतलो अशें खंय कमिशनरान आरजीपीक उतर दिला. आयकात मनोज परबाक. आमचे जे लोकल्स असले, आमचे एसटी कम्युनिटीचे हांगा लोक असले, तांकां व्हरोन पुलिसेन दवरली थंय कुळ्याक. आनी जे तेंचे थंय हाल जाले, ल्हान मेरेन तांकां दवरून धमक्यो दिले, कोणाक जॉब मेळचे ना म्हणून सांगले. आनी कितें तुमी असली मस्ती करूं नाका, तुमी आडोवं नाका. आनी अशें करून आयज तांकां कितले त्रास जाता ते तांकां खबर आहा. आमी सरा कडेन मांडपाक गेल्ले. आमी सराक सांगलां की जे तेंचे इश्यूज आसा ते मातशे तेंच्या लोकेशनार येवन अंडरस्टँड कर, तेंच्या वाड्यार येवन अंडरस्टँड कर. कित्याक आमी आतां ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिलात. त्या ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशनान कितें बरोवपाक जाय तें बरयलां. बट जो मेरेन ते वाड्यार येवचे ना, तो वाडो पळोवचो ना, तो गांव पळोवचो ना, ते हायवे खंयच्यान करता, कशें करता, ते लोकांचे ग्रीवन्सीस आयकपाचे ना, आयकचे ना, तो मेरेन तेचो सोल्युशन येवचें ना. सो आतां सरान आमकां अश्युरन्स दिला की ते येतले आपल्या टिमीक घेवन, सेक्रेटरीक घेवन येतले थंय, तेंच्या कडेन उलयतले, कितें प्रॉब्लम आहा, कितें आहा ते अंडरस्टँड करतले. आनी फुडलो जो तेंचो स्टेप घेवपाक जाय तेंच्या कडल्यान डिपार्टमेंटाक बरोवपाचें ते घेतले म्हणून सद्या तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा. पुलिसांनी भोमाकारांक उखलून व्हेलेच. पूण पुलिशेन खंय चलयांक धमकीय दिली. तुमकां सरकारी जॉब मेळचे नात, फुडें त्रास जातले अशें म्हणून. नोकऱ्यांची जबाबदारी पुलिसांचेर कोणे दिल्या? मनोज परबान खरमरीत प्रश्न विचारला. 4-5 जाण चेडूं आसली, ती यूथ आसली. सो तांकां सांगता पुलीस खंय की तुमी जर हे भितर पडात, तुमचेर जर केसी जाय, तुमकां गव्हर्मेंट जॉबूय मेळचो ना आनी प्रायवेट जॉबूय मेळचो ना. अशें की पुलीस दिता गव्हर्मेंट जॉब कशें, आनी जॉब दिवपी कोण हांगा?
हांगा जॉब मेरिटाचेर मेळटा। हांगा जर आपल्या गांवांक लागून झगडटा आनी जर केस पडली आनी जर हेका लागून जर सरकार जर जॉब दिवपाचे आडयताले सरकाराची लॉस। 19 डिसेंबर 23 जाला गोंय मुक्ती दिन आमी सेलिब्रेट केला आनी ही एट्रोसिटी जर आमच्या लोकांचेर जाता प्रत्येक जाग्याचेर वचून जर तुम्ही एसटी समाजाक हांगा डिस्प्लेस करता गोंयकारांक जर डिस्प्लेस करता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। सो आतां साहेबान सांगला आमकां की तो येतलो आनी तेंच्या कडेन मिटींग घेतलो आनी फुडले कितें कारवाय करपाक जाय तो करतलो म्हणून। सो लेट्स सी आमी ओपान रावले आनी आशेन येयला की हांगा ते जातले म्हणून सगळे म्हणपा लागले तुम्ही सायडीन सरा जर तुमचेर कंप्लेंट जाली ना तुमकां प्रायवेट न्हू गव्हर्मेंटूच जॉब मेळपाना हाडपा लागले। पण तांकां कोणी हक्क दिला आमकां हे करपाक जॉबाचे तांकां कोणी हे करून ना। आमी आमची देवळां आमकां वाचोवपाक जाय घरां वाचोवपाक जाय म्हणून आमी झगडटा। एसटी समाजाचेर सरकारान कशे तरेन अन्याय चलयला ताचेरय थळाव्यांनी उजवाड घातलो। आयकात थळाव्यांचे उतफरके। आज वचत थंय एसटीचे लोकांचेरूच अन्याय जाता म्हटलें जाल्यार फुडें खांडेपारा जालें मागीर आतां भोमा चलता पयर मागीर काणकोणा खोला चल्लेले म्हणजे हे सगळे एसटी लोकांक खंय तरी त्रास करून हो सरकार खंय तरी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे जावं तांकां त्रास करून तांकां डिस्प्लेस करून दुसरे कडेन व्हरपाची तयारी करता। पूण हे लोकांची अशी परिस्थिती आज जेवतलो जाल्यार तांचे कडेन परिस्थिती ना जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट जावन ते जगतले काय कितें जावं तेंगेली कल्चरल भोमा म्हटल्यार तेंगेली कल्चरल हेरिटेज आसा ते देवळां आसा तेंगेली जात्रा जाता आनी ते हजारांनी लोक ते उत्सवाक बीन जमता। आज ते दुसरे कडेन व्हरून उत्सव तो करतलो काय कितें हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। हो कल्चरल हेरिटेज ही गोंयची तरी तशी उरपाक जाय हेवूय अशें आमी म्हणूंक सोदता। आनी एसटी लोकांचेर खास करून अन्याय जाता हो सरकारान विचारान घेवपाक जाय। एसटी लोकांचे आज लिव्हींग खंय तरी शेळलेलें आसा तांकां लोक जेवपाचोय प्रश्न आसा प्लस जशें म्हणटात जो गव्हर्मेंटाचो जो फंड सुद्दां आसता रिजर्व फंड दवरलेलो 2,600 कोटी वर्साचो असो प्रोविजन केल्लो आसा हो सुद्दां फंड हे लोकांक खंय तरी मेळना। व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाचेर हो फंड यूज जाता आनी एसटी लोकांक खंय तरी डिप्रायव केल्ले आसा हें जावपाक जायना। म्हणजे खंय तरी एसटीच लोक दिसता काय कितें अन्याय करप बाकी लोक सगळे स्ट्रॉंग आसा काय कितें तें दिसता। म्हणजे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हे लोकांक न्याय दियात। आनी काल पयर आमकां ते येयले सगळे आनी इताल तिंका आमी तुमी कितें करतले हांगासर तर आमी नंबर घालूं येयले म्हणल्यार ते झाडांचेर आमी सांगलें तुमी नंबर घालू नाका आमचे कोर्टा चलता तेन्ना कोर्टाचे येतकीर तुमी मागीर तुमचें कितें तें करा आनी आमच्या खंयच्यान रस्तो वयता तो आमकां दाखयात। आमकां हो रस्तो नाका देवळां वयता सगळें वयता आमचे घराय वयता आमकां बायपास दी अशें म्हणटकीर तेणी आमकां सगळ्यांक धरून भितर उडयली नमस्कार असं म्हणप। आनी आतां आमी दीसभर पुलिशे वळवळली जाल्यार नमस्कार खंय गेलो तो आमच्या आमदाराचो आमदार पांये पडोवन गेलो तो दार धरून गेला आनी आतां एकूय दीस ना आनी काल आमकां दीसभर पयर भोंवडयल्या लोक फोन सुद्दां करूं ना आमचे कडेन म्हणटा फोन ना आसा तेंचे कडेन सुद्दां तेणी फोन करूं ना म्हळ्यार हो आमदार आतां आमकां हें फुडें कितें करतलो ना फक्त टॅक्स करता आसता आमचे कडेन तरी आसतना आमकां भाटकारान दिल्लें आसा कोर्टान कितें मामले हाडटा तेन्ना आमी मुखार म्हणून ते तरी आमचे कडेन आसा पूण सगळ्या कडेन ना न्हू ते तुमी दुसऱ्या गांवांक खंय गेले जाल्यार आमी कशें जगतले आमी सगळें कल्चरूच हांगा भोमानान ते देवूळ आसा देवळां 2-3 आसा सगळे उत्सव जाता हे जाता 60 मिटर मेजून दाखय म्हळ्यार दाखोव तयार ना 4 घरां वतली म्हणटा रस्त्यार उबो आतां मरतलो म्हणटा म्हाका सांगपाक जाय तो मरतलो ती 4 घरां 60 मेजून दाखय आमी सामको घरां वयता आनी हांगा हांगा झगडाकूय ना कित्याक करता हें काम ते रातचे येता मार्किंग करतात एके सायडी बावंड्री घालता दुसरे सायडी घालप न्हू काय तें ती दाखयना ते दुसरी भाग पेपरां दाखयली ती न्हू। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी संगीता ओली। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फातोड्डा मडगांवच्या एका इलेक्ट्रिकल शॉपाचेर लिगल मेट्रोलॉजीन धाड घातली। हे धाडीत अधिकाऱ्यांनी सुमार 10 लाखांची डुप्लिकेट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ताब्यात घेतल्यात। पळयात पुराय बातमी। आज आमी आसात ते लिगल मेट्रोलॉजीचे जे डिपार्टमेंट मडगांव आसा हांगा आसात आनी हांगा ह्या लिगल मेट्रोलॉजीची जे स्टाफ आसा हांकां खंय तरी एक कंप्लेन आयली की एक शॉपाचेर डुप्लिकेट जे इलेक्ट्रॉनिक सामान आसा हे विकता म्हणून आनीक हे रोखडेच कंप्लेन येतरीक तेंची जी टीम आसा ही टीम थंय गेली आनी तेणी व्हेरीफाय केलें जाल्यार तांकां जवळ जवळ चडांत चड म्हाल जो आसा इलेक्ट्रॉनिक सामान आसा
हो डुप्लिकेट मेळ्ळो, तेजे लेबल ना, कांयच ना, तेजे रेटी ना सारकी. ह्या हेचेर त्यांच्या ऑफिसरान ते सीज केल्यात आनीक आपल्या ऑफिसां हाडून दवरले कडेन आसा. आतां फुडली जी फॉर्मेलिटी आसा ही ते करतले. हांगा आतां न्यू इयर जाय जाल्यार क्रिसमस आसा, हेजे खातीर जायतसो जो म्हाल आसा हो आतां डुप्लिकेट येवपा लागले कडेन आसा आनी ह्या डुप्लिकेट म्हाला खातीर लोकांक खूबसो फटको बसता. आनी ह्याच फटक्या खातीर जेन्ना लोक सामान घेवपा वतात आनी जेन्ना हाडटरीक कळटा की हे माल डुप्लिकेट म्हणून, त्या टायमार लोक अशें करून जागृत जाता आनी कंप्लेन करता. हांगा आज तेणी सांगले कडेन आसा की लोकांक जर कसलोय मालाचो जर दुबाव येता जाल्यार तेणी रोखडी कंप्लेन करची, आमी तत्पर तेजेर एक्शन घेतले म्हणून. Consumer complaint. Today we came to the shop of UK Electric and we found the branded company doing the violation. आता हो Wipro LED light आसा, तेजेर country of origin ना. Actually, as per legal metrology package commodity rules प्रमाणे, in case of imported goods, country of origin is a must, which is not there. वो आसा आनी विप्रोचो LED लायट हांगा पळय, वो 1022 is declared by means of sticker, which is a violation. आनी हे पळय वो एंकर कंपनीचो फ्लेक्सिकॉर्ड वो स्टिकर मारलेलो आसा तेणी, पण रियल तुमी क्रक्स पळयतले हांगा बरयल्ले आसा 110 year of manufacture 1123 MRP is 472. हे स्टिकरा फाटल्यान तुमी पळयत जाल्यार 110 year of manufacture is 10/20/22 म्हणजे 1 वर्साचो फाटलो स्टॉक तेणी नवो स्टिकर मारून मार्केटान हाडला. सेम वो हेज्या वयरी तेणी स्टिकर मारलेलो आसा हे आयटमाचेर आनी हेज्या फाटल्यानूय वायलेशन जाल्लें आसा पळय, तुमकां हांगा कळटलें काळे काळे आसा. कितलो स्टॉक धरला तुमी आतां सद्या? रफली अराउंड 10 डिफरंट ब्रँड, 10 ते 12 डिफरंट ब्रँड आसा. एप्रॉक्सिमेट 8 ते 10 लाख आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. नावेलचे अवर लेडी ऑफ रोझरी चर्चीत पयलीच खेपे भुरग्यांचे फेस्त जातले. भुरग्यां मदीं जागृताय आनी वैचारीक गुंतवणूक करप हो ह्या फेस्ताचो मुखेल हेत. मारियस फेर्नांडीस हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. 27 डिसेंबर ते 1 जानेवारी मजगती हे फेस्त जातले. बहुसांस्कृतिक कोंकणी कार्यावळींनी भरिल्लो हो महोत्सव आसतलो. हे विशीं आयोजकांनी पुराय माहिती दिल्या. पळयात. This fest is inclusive. Inclusive means everybody can come, as Father says, from anywhere. You know, we are not interested in your religion, your caste, your creed, everybody. Second thing, we are trying to attend because you all know there's an issue around the world on climate change. So we are going to do a bit for ourselves. It's going to be a zero waste fest. As less as possible, we are going to use plastic. So you can see, we are already getting involved in things. We want the children and parents who come on that day to bring their own cups, their own plates, because we don't want any plastic. And there will be some refreshment for children, but hopefully they'll bring their own cups. I've got my own cup. See, everywhere I go, I carry my own cup. In restaurants, wherever I go. So that helps with reducing garbage. And it's inclusive, the venue is such that we can have people to come in wheelchairs. Blind people, we want everybody to come. So it's inclusive, it's zero waste, and all these ideas are basically to make sure that we show the world what Goenka is. In the olden days, this is how Goa was. So let's share it with the next generation of kids. We're going to show the kids there are 6 of these trees in Goa. Yeah. So all this will be part of the festival. So we're going to start off the actual workshop at 10 to 11 in the morning. And we'll come up with something. What are we coming up with, Priya? See, we're bringing up Kotyasana. So that is 10 to 11 in the morning. Everyone can come and join in. 11 to 12, there will be some workshops. Eminent girls are coming every day. So there will be something known as Know Your Plants, Know Your Millets, Know Your Wax, and animals.
So there are talks, and then there are going to be workshops. Now if you have a look, there are mallas here which we are going to show in future. There are the gumas, which is the legal Goan instruments. We have bodegas and all Goan sweets, all these things. Look at this amazing creation. So this will be part of the workshops. ग्रेस्त करून आमकां खूब उमेद भोगता नावेलच्या गांवांत भुरगीं आमची ग्रेस्ताय आनी हे मनाक धरून ग्रेस्ताय न्ही फकत आमची कितें ते आमकां कितें दितात म्हूण पूण ग्रेस्ताय आमच्यो पारंपारीक वस्तू सांबाळपाक म्हणटच भुरग्यांचें कितें आदलें आमच्या आवय बापायन केल्लें वा शेपाय शेमायन केल्लें आमच्या आजा पाज्यांनी केल्लें तें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक सोदता आनी देखून हे भुरग्यांचें फेस्त आमकां एकदम उमेदीचें हे 4 दीस 27, 28, 29, 30 4 दीस आमी हांगा भुरग्यांक हाडटले आमचेच भुरगीं सगळे जात कात पयस करून सगळीं भुरगीं येतलीं आनी भुरगीं आमच्या फुडार हे मनाक धरून हे आमी भुरग्यांचें फेस्त करूंक चिंतता म्हणटच तुमच्या आवय बापायचो सहकार जाय भुरग्यांक हाडून भुरग्यांक कितें घडटा तेन्ना तांची सेफ्टी सेक्युरिटी सांबाळपाक तुमचो सहकार घेवन हे भुरगें बरें करूंक सोदता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पेडणे तळरणा दत्तात्रयाचो पयलो वर्धापन दीस मनयलो. वर्सुकी दिसा निमतान देवस्थान समितीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पेडणे तळरणा दत्तात्रयाचो वर्धापन दीस भाविकांनी एकठांय येवन मनयलो. कार्यावळींत भजन, कीर्तन अशा वेगवेगळ्या धार्मीक विधींचो आस्पाव आसलो. बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरांच्या हस्तुकी पुजा जाली. वर्धापन दिसाची अनिल विठ्ठल सरमोकादमान पुराय म्हायती दिल्या. तू धरी रे मना तू धरी रे मना तू विश्वासयाना ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम गुरुदेव दत्त या ठिकाणी श्री दत्त क्षेत्र या ठिकाणी तळरणं इथे श्रीपाद भेंडे आणि त्यांचे सहकारी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी त्यांचे चिरंजीव श्रीपाद भेंडे, त्याचप्रमाणे त्यांचे गोविंद श्रीपाद भेंडे यांच्या सौजन्याने या ठिकाणी श्री दत्त मंदिर गेल्या वर्षी या ठिकाणी उभारण्यात आलं आणि आज 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. म्हणजे या ठिकाणी श्री दत्त स्थापना दिन अर्थात वर्धापन दिन या कार्यक्रमाला आम्ही भरगच्च असा कार्यक्रम ठेवला आणि पहिल्या दिवसापासून 17 डिसेंबरपासून कार्यक्रम सुरू झाला. आजचा 5वा दिवस. ह्या 5व्या दिवशी आम्ही सगळे दत्तभक्त एकत्र येऊन सगळ्यांच्या सहकार्याने, विशेष करून सांगायचं म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला समोर दरवाजा जो दिसतो आहे हा दरवाजा सागवानी मेकअप करून या ठिकाणी दिल्लीचे एक नामवंत उद्योजक आणि मंत्री कमल दिवाण यांच्या सौजन्याने या ठिकाणी आम्हाला दरवाजा मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी लोखंडी आमचे ग्रिल होते, त्याच्या जागेवर त्यांनी स्टीलचे ग्रिल घालून देऊन स्लाइड सकट तेही त्यांनी आमच्या ह्यामध्ये कार्यामध्ये सहभाग घेऊन या ठिकाणी आम्हाला उपकृत केलेला आहे. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकर आणि शिवानी सांगेलकार. आदल्या अदमासात सांगल्या प्रमाणे फुडले 2 दीस तापमान वाडटले. बेरेस्तारा गोंयांत 35 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाले, जे सामान्य परस चड आसले. शेनवार आनी आयताराय अशेंच वातावरण पळोवपाक मेळटलें.
शेनवारा खातीर IMDचो अदमास शुक्राराच्या अदमासा कडेन बरोच सुसंगत आसा. दिसाची सुरवात धुक्यान जातली. प्रवाशांक जतनायेची शिटकावणी दिल्या. उपरांत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले असो अदमास आसा. सांज लागीं पावतकच हवामान थंड जातले. नितळ मळब राती कडेन थंडाय हाडटले. 27 तारखे मेरेन गोंयांत नितळ सुके हवामान. तापमान 32 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. शेनवारा हलके धुके पडपाची शक्यताय. प्रवाशांक सादूरतायेची शिटकावणी. गोंय दर्यादेगे वयल्या बोट धन्यांक अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.